नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। कारवार शहराच्या जिल्हा लायब्ररीक 150 वर्सांचो इतिहास आसा। ब्रिटीश काळात जाल्ल्या लायब्ररीत पुरातन काळाची कितलीशी पुस्तक आसून 300 वर्स इतले पोन्ने महाभारत हस्तपत्रिका पुस्तक हांगा आशिल्ले विशेष। महाभारत आमगेलो देशाचो इतिहास कळोवन दिवचो महाकाव्यात एक जावन आसा। असले महाकाव्याचे सुमार 312 वर्स पोन्ने संस्कृत भाषेत बरयले महाभारत ग्रंथ कारवारच्या लायब्ररीत आसा। महाभारताचे 12 पर्व आशिल्लो हो ग्रंथ सुमार 1,500 पेक्षा जास्त पत्रकात आसा। खूप पोन्ने पुस्तक आशिल्ल्यान लायब्ररीचे कर्मचारीन हे पुस्तक विशेष काळजेन दवरला। 1711 सालात मुंबईत मुद्रण जाल्ले हो ग्रंथ 2 भागात अलग करून दवरला। 1986 सालात मुंबईच्या एक व्यक्तीन हो ग्रंथ कारवार लायब्ररीक दान केल्ले, पण त्या व्यक्ती बद्दल जास्त माहिती ना। वाचतल्याक हे ग्रंथ पुस्तक लायब्ररीत मात्र दितात आणि खंय बी पुस्तक प्रदर्शन उरल्यार महाभारताचे पुरातन पुस्तक सुद्धा प्रदर्शनाक दवरतात। कारवार ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ। ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು 1986ರಲ್ಲಿ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ। 1711ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಿಂದ ಇದು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ। ಮಹಾಭಾರತ ಸುಮಾರು 312 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮಹಾಭಾರತ ಇದು। ಒಟ್ಟು 18 ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ 12 ಪರ್ವಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ। ಅದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಾಳಿ ಆಡದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದು ಅತಿ ವಿರಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಾಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 1,500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ। ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ವಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಲಗೆನ ಇಟ್ಟು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। कारवार शहराच्या बाळ महादेव देवस्थानालागीचे वासी श्रीमती सविता मंगेश सावंत याने मुक्ता हेमी 1 ऑगस्ट 2023 मंगळवाराक स्वर्गवासी जाले म्हूण सांगूक खंत व्यक्त करता। प्रेमळ स्वभाव आणि हसनमुखी चेहऱ्यान सगळ्या कडेन गोडेन आणि आपुलकेन उलोवन सगळ्याल्या मनात बशिले हेमी मंगळवाराक ह्या संवसाराच्यान मुक्त जाले।
कारवार तालुकाच्या वैलवाडा खारगा हांगा जन्म घेयले सविता हेमी मोहन शाबू शेठ आणि 3 भाव मेळ 4 भावाली भयण. लग्न जावन बाळ हांगा आपलो सुंदर संवसारात आनंदान आणि सुखान आशिल्ले सविता मंगेश सावंत याने मुक्ता हेमगेले धारवाडात निधन झाले. देव तेमगेल्या आत्म्याक सद्गती दिव असे प्रार्थना करचे. पुत्र धीरज, पुत्री रूपा आणि कुटुंब बाळ कारवार. जात्यातीत नायक वडील राजकारणी हळियाळ क्षेत्राचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमका राज्य सरकारात मंत्रीपद दिना जाल्ले हेमका अगर्व आणि अपमान केल्ल्यासारखे जाला म्हण कर्नाटक दलित संघर्ष समितीचे राज्य संघटना संचालक एस फकीरप्पा हेमी सांगले. कारवारात बुधवाराक प्रेस मिटिंगकन उलयले एस फकीरप्पा हेमी आर.व्ही. देशपांडे हेमी हळियाळ क्षेत्राच्यान 9 पटी निवडलात. आमदार जावन मंत्री जावन लोकहित कार्य केलात. इतलेच न्ही काँग्रेस पक्षात अलग अलग हुद्द्यात जबाबदारीन काम केलात. अनुभवी वडील राजकारणी जाल्यार बी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमगेल्या फुडाकाराच्या सरकारात देशपांडे हेमका मंत्रीपद दिना जाल्ले अपमान केल्ल्यासारखे जाला. आता तरी तेमका मंत्रीपद दिवन गौरव दिवूंक जाय अशें तेमी आग्रह केले. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಉದ್ಯಮಿ SC ST ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ स्विच बोर्डाक लायिल्ले मोबायल चार्जराचे वायर चाबिले 8 महिन्याचे बाळचे विद्युत स्पर्श जावन मरण पावले. ही घटना कारवार तालुकाच्या सिद्दर हांगा बुधवार सकाळी घडली. पालकान सतर्क जावची आणि भुरग्याली काळजी घेतना न चुकता पाळची शिक्षण दिवसारखी घटना सिद्दर हांगा घडली. संतोष आणि संजना कलगुटकर हेमगेले 8 महिन्याची पुत्री मरण पावली. बुधवार सकाळी घरात बाळशे खेळतीत आशिल्ले. खेळता खेळता स्विच बोर्डाक लायिल्ले आशिल्ले मोबायल चार्जराचे वायर तोंडात घेवन चाबले. स्विच ऑन आशिल्ल्यान विद्युत स्पर्श जालो आणि बाळशे मरण पावले. पालकान पळोवन ताबडतोब ताका कारवार जिल्हा आस्पत्रेत हाडले. तोपर्यंत बाळशालो जीव गेल्लो अशें वैद्यान सांगले. पालकान जबाबदारीन विद्युत उपकरण वापरूंक जाय आणि ल्हान भुरगीं आशिल्ले कडेन जास्त काळजी घेवंक जाय अशी कारवार न्यूज कोंकणी तुमचे कडेन विनंती करता. ಬರ್ರಿ ಅಳ್ತಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಂತರ ಇವರು ಹೌದು ಸಂತೋಷ ತಂದೆಯವರು ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತರುವಾಗಲೇ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಏನಾಯಿತು? ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು, ಬಟನ್ ಆನೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲೇನು ಹಾಕ್ತಂತೆ. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार.
आयज येतलोच न्यूज मुखार येवच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.